कोंकणी उलय लंडन फुलय ही रेडिओ कार्यावळ अमृत उत्सव मनोवपाचे वाटेर आसा हें आयकून खूब खोस भोगता, काळजाक संतोष भोगता. परदेशांत रावून कोंकणीची सेवा प्रचार आनी प्रसार करप हें एक व्हडलें काम आनी अवघड कार्य. निर्मातो संचालक रॉकी वाज, भिवला वाज आनी तांचे वांगडी हें कार्य व्हडा नेटान आनी उमेदीन फुडें व्हरतात आनी आतां 75वा प्रयोग करपाचे वाटेर पावल्यात तेन्ना तांची तुस्त करता तितली थोडीच. हांव रॉकी बाब आनी तांच्या सांगात्याचें अभिनंदन करतां, शाबासकी दितां आनी अमृत उत्सवाची परबीं भेटयतां. रॉकी बाब हे कार्यावळी वरवीं सबंद जगभर राबितो करपी गोंयकार भाव भयणांक, कोंकणी मोग्यांक आपली कला सादर करपाक एक माची उपलब्ध करून दिता, संद दिता. तेच बरोबर मायभास कोंकणीची सेवा करता हें चड म्हत्वाचें. ताच्या ह्या कार्यावळीचो वावर असोच फुडें चलत रावचो आनी चडांत चड कोंकणी मोग्यांनी तातूंत वांटो घेवन योगदान फाटबळ दिवचें म्हूण आवडटा आनी ताच्या वावराक यश लाभचें म्हूण इश्वरा लागीं म्हजी प्रार्थना. परत एकदां रॉकी बाब आनी ताच्या वांगड्यांक शाबासकी भेटयतां आनी म्हाका 2 उतरां उलोवपाची संद दिली म्हूण मना काळजांतल्यान दिनवासतां. देव बरें करूं.